हांव हांगा बेळगांवच्या सुवर्ण विधानसौधा कडेन आसा आनी हांगा फाटल्या सोमारतान कर्नाटक सरकारचे विंटर सेशन सुरू आसा। हे सेशन 29 तारखे मेरेन रावतले। 10 दिसाच्या ह्या अधिवेशनांत राज्य आणि उत्तर कर्नाटकच्या उदरगतीच्या दृश्टीन जायते ठराव पास जातले। पूण हातूंतलो एक म्हत्वाचो ठराव म्हळ्यार आमचो जो सीमा प्रश्नाचो जो मुद्दो आसा ताचेर एक भासाभास काल जाल्ली आसा आनी कर्नाटक सरकारान ताचेर आयज एक रेझोल्यूशन पास केला। ते रेझोल्यूशन अशें आसा की बेळगांव आनी बेळगांवच्या सरभोंवतणी जो सीमा भाग आसा तो सीमा भाग हो कर्नाटकाचो अविभाज्य भाग आसा आनी तातूंतलो एक इंच लेगीत आपणी महाराष्ट्राक दिवचो ना अशें काल मुखेलमंत्री बसवराज बोमय हांणी म्हणले आनी ते दृश्टीन तांणी आयज रेझोल्यूशन पास केला आनी बेळगांव हो कर्नाटकाचो एक अविभाज्य भाग आसा आनी तो कर्नाटकातच रावतलो। आनी तेच प्रमाणे 1967 वर्सा जो महाजन कमिशनचो रिपोर्ट आयिल्लो ते प्रमाणेच तो आता वाटायला आनी तो काय सीमा प्रश्न उरलो ना अशें कर्नाटक सरकारान थारायला। ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या तेच भशेन आदले मंत्री HK पाटील आनी हेर जाणांनी आपले विचार उक्तायले आनी ते दृश्टीन बेळगांव हो एक कर्नाटकाचोच भाग आसा असे रेझोल्यूशन आयज आजच्या दोन्ही सभागृहांनी पास जाला।